मारना शिवोले मुख्य रस्त्यार उदका पायपलायनी खातीर खणून दवरिल्ल्या चरांत पडून एकल्याक दुखापत जाल्या. रातच्या वेळार रस्त्यार स्ट्रीट लायट नाशिल्ली. ताका लागून नोहा डेंटिस्ट हाका रस्त्यार मदींच चर मारिल्लो आसा तें कळूकूच ना. ताका लागून दुचाकी सयत तो खणून दवरिल्ल्या चरांत पडलो. ह्या अपघातांत ताच्या तकलेक आनी कानाक दुखापत जाल्या. उपचारा खातीर ताका शिवोलेच्या मुळावे भलायकी केंद्रांत भरती केला. खूप दिसा पयलीं हिंगा एक पायपलायन फोडलेली की हेका लागून लिकेज जाताली ती. कितें तो हांवें आयकलां की ते उदक हेका वयता आसागांव प्लांटाक वयता. सो कितें जालें की तेंच्यांनी उकडलें ते आनी रिपेर केलें. मात रिपेर करून तेंच्यांनी तें भरूंक ना. ते आयज रातीक 8 कितें जालें की एकलो कोण फास्ट येतालो आनी तेणें ती पळोवंक ना. बॅरिकेड्स बी सामके ना आमचे हिंगा घालूंक ना. सो तेणें पळोवंक ना. तेणें ब्रेक मारून ट्राय केली तो पडलो खाला. तो पडलो ताका हेल्प करूंक वयतना हांवें सगळ्या लोकांक आपयलो. तो आमच्या वाड्याचे लोक येयले आनी ताका वयर काडलो आनी 108 फोन केलो. तू तेन्ना कितें हांगासरूच आसलोय? हय हांव हिंगासरूच आसलो रस्त्यार सामको. म्हणजे ह्या रस्त्यार कितें बॅरिकेड्स काय ना आतां कांयच ना पळय. तू पळोवंक शकता लायटी वाचून घालूंक ना तेंच्यांनी. सेफ्टी कितें कांयच नासली? सेफ्टी कांयच ना. तू पळोवंक शकता कांयच ना. ताका बेश्टे फातर घालून सोडला.